हांव जेम्स फेर्नांडीस कुडचडेसान. आयज कुडचडेचे नागरीक आमी बाणावले आयिल्ले आसात. बाणावलेचो आमदार कॅप्टन वेन्झी विएगस हाणें एक गोंया आमदारां मदीं एक चमत्कार असो घडोवन हाडला. ताच्या ह्या वाठारांत, ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत, ताच्या मतदारसंघांत लोकां खातीर हो फ्री आय चॅकअप, आय ट्रिटमेंट, सगळे तरेचे ट्रिटमेंट जे हांगा आसात ते हांगा तो फ्री आपल्या बळाचेर करता. हें कशें कितें करता काम पळोवपाक आमी मुद्दाम कुडचडेच्यान 30 लोक हांगा आयिल्ले आसात आनी तातूंतले ऑलमोस्ट 10 लोकांक आतां तपासणी जाल्ली आसा, बाकीच्यांची जातली. एक खुशालकायेची खबर की सरकाराचें अनुदान, सरकाराचें बळ नासतना सुद्दां आमदार बरे मनाचे जर आसा, MLAs with good intention can do these good things for their constituencies. And we are happy about what Captain Venczi Viegas is doing in Banawali for his people and for the citizens of Goa at large. आमी कुडचडे सांगले बाबा वेन्झी विएगसान आमकां एक डॉक्टराचे हेल्थाचे कन्सल्टींग तें आहा तेगेले ऑफिसा सायडीन, आनी तुगेले दोळ्याचे हेल्थ, दोळ्याचे चॅकअप आहा आनी बरें दिसलें. बरे भशेन ते आमी ती आमकां बरे भशेन दाखयले आनी आमकां सर जेम्सान ही सगळीं हाडली बरे भशेन आनी ताका लागून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा बाब वेन्झी विएगस ट्रेनिंग केलें म्हणून. थँक्यू. हांव उद्धव नायक फ्रॉम कुडचडें. आमी जेम्स बाबान आमकां आपोवन हाडून आमकां हेजे विशयी सांगिल्लें आय फ्री ट्रिटमेंट करता म्हणून आमदार. त्या सांगण्या प्रमाणे आज आमी हांगा येयले आनी आमी दोळ्या तपासणी करून घेतली आनी आमी सॅटिस्फाय तेंची तपासणी जाली तेन्ना. आनी तेणी आमकां आतां मुखार दोना पावलो आय हॉस्पिटलाक अपॉयंटमेंट दिला. मुखार वचून थंय आमी हे करून आमचे दोळ्याचे ट्रिटमेंट घेतले. कशें दिसलें तुमकां हांगा येवन? हांगा बरें दिसलें, कित्याक बाकी हॉस्पिटलान गेल्यार थंय गर्दी आसता आनी लोकांची, आनी ते दोतोर गडबडीन सगळें काम करतात गर्दयेक लागून. पूण हांगा सुशेगाद, कांयच पेज आसना, पयशे बीन कितें दिवचे पडले? पयशे बीन कांय ना, फ्री फ्री फ्री. तुमकां कुडचड्यार सावन हांगा बाणावली कित्याक येवचें पडलें? सगळे बस हें बी सगळें आमकां फ्री, ट्रान्सपोर्ट फ्री आज दिलें तेंच्यांनी आमकां. तुमकां कुडचड्यार सावन हांगा बाणावली येवपा लागून ट्रान्सपोर्ट फ्री दिला? ट्रान्सपोर्ट फ्री, परत व्हरून थंय सोडटलें तें आमकां फ्री आनी चॅकअपय फ्री? चॅकअपय फ्री. आय एम सॅटिस्फायड. हांव प्रल्हाद नायक कुडचड्या वयल्यान आयलां. जेम्स बाबान म्हाका सांगलें आज बाबा हांगा आमी वचुया बाणावली वेन्झी विएगसान हांगा फ्री चॅकअप दवरले फॅसिलिटी. ताजें हांव आयकून जाणाशिल्लो. हाजे पयलीं हांव तेगे बड्डे आयिल्लो, ताजें सगळें आयकलां तेगे हांवें आनी तो बरो वावर करता तें म्हाका खूब आय एम हॅपी म्हणून हांव जेम्स बाबाक हांव फूल सपोर्ट करता. कळ्ळी? ताजे बरोबर आज आमी गाडयेन हांगा आयल्यार, बसीन आयल्यार, आतां चॅकिंगाक वतलो आनी म्हाका एकंदरीत आय एम हॅपी कित्याक तो आनी क्रूज सिल्वाचें काम करता आम आदमी पार्टीचें, तें म्हाका खरें बरें दिसता. तुमकां आतां सगळें कुडचडे सोडून तुमकां बाणावली येवपाची गरज कित्याक पडली अशी? ना, हांगा दोतोर बरें येता, अशें बरें आसता दोतोर अशें म्हणून आयकल्लें. आनी दोतोर फ्री तें जालेंच, सगळ्यांक फ्री आसता तेंय बी तेका आयकल्लें हांवें. म्हणून दोतोर बरे एक्सपर्ट दोतोर येतात अशें म्हणून आयकल्लें. ताका लागून एक ओपिनियन घेवया म्हणून आयलो. वेन्झी बाब, तुमगे तो तुमी जो मोहल्ला क्लिनीक म्हणून स्टार्ट केल्लो, आयज आमी पळयता की हांगा कुडचड्यार सावन सुद्दां लोक येता. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आज जो आमी हो हेल्थ मॉड्यूल बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडोवन हाडला, इट वॉज पार्ट ऑफ माय कमिटमेंट. जो आमी बदल बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडोवन हाडटले म्हणून लोकांक सांगलोलें आनी जे आश्वासनाचेर लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो, ते आश्वासनाचेर म्हाका सदां पयलीं काम हांवें कमेस केलें म्हणल्यार तें हेल्थाचेर, तेजे फाटल्यान एड्युकेशन. सो हेल्थाचेर तुमी चोयलें जाल्यार जे तुमी चोयलां, आमी एक मोहल्ला क्लिनीक मॉडल क्रिएट केलो, गूड हेल्थ क्लिनीक म्हणून. आनी एक आय क्लिनीक आहा आमगेलें. इट इज लायक अ मिनी हॉस्पिटल म्हणपाक जाता आय क्लिनीक जें आहा. आनी आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशन हिंगसोन आमी ASG हॉस्पिटलां, प्रायवेट हॉस्पिटलां लोकांक धाडटाय आनी कॅटरेक्ट ऑपरेशन फ्री करून दिताय. प्लस एक हियरींग क्लिनीक आहा, हियरींग एड क्लिनीक, जें एवरी सेकंड सॅटर्डे दोतोर येता. हें आमगे बाणावले ऑफिसा जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा हेल्थाचें,
आमगे कार्मोना ऑफिस आहा थिंगाय आय क्लिनीक थिंगाय एवरी फ्रायडे आसता फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग 5:30 आनी थिंग थर्सडेचे पिडियाट्रिशियन येता पिडियाट्रिशियन कम जनरल फिजिशियन फॉर 2 hours. सो हो सगळो फॅसिलिटी आमी आज आख्खे गोंयच्या लोकांक इन्वायट करता आनी आख्खे गोंयच्या लोकांक आमी हो दवरलो आहा आनी हो आमी अपग्रेड करीत आसतले फकत दाखोवपाक की जोरी तरी आज मुगे ऑफिसान जेन्ना लोक येता कसलेय कामाक तेमकां दिसलें की आपल्यागे प्रेशर चॅक करपाक जाय डायबिटीज चॅक करपाक जाय जाल्यार एक डॉक्टर आहा इन द ऑफिस प्रिमायसीस इट सेल्फ. सो हेल्थ फर्स्ट इज द नेरेटिव्ह आनी हेल्थ फर्स्ट घेवन म्हाका दिसता हांव मुखार गेल्लो आहा आनी अशेंच करून हो जो डेव्हलपमेंट जो आहा आज जो आमदारागे डेव्हलपमेंटा जो व्यू पॉयंट आहा चोवपाचो तो हांवें एक वेगळे तरेन लोकांक दाखयलो आहा आनी पीपल हॅव एक्सेप्टेड the changes that I have done in the constituency. I am very happy. It gives me a lot of satisfaction. आमी स्टेप बाय स्टेप तारवट्यांक ओकलू फ्री स्पेक्टिकल्स दिवपाक कॉमेस केल्ले. आतां आमी ह्या दिसांनी आमगे टॅक्सी स्टँडार जे टॅक्सी स्टँड आहाय कॉन्स्टिट्युएन्सी हॉटेला भायर जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय जे टुरिजमा एम्बेसिडर ते ड्रायव्ह करून टॅक्सी चलयताय ओनर्स आहाय आनी ड्रायव्हर आहाय तेमगे ह्या दिसांनी आमी कॅम्पेन चलता तेंगे दोळे चॅक करपाक आनी तेंकाय आमी स्पेक्टिकल्स दिता. जे स्पेक्टिकल्स दिता ते गुड क्वॉलिटी स्पेक्टिकल्स दिता. हे करून स्टडीली वी वील ट्राय टू मेक अप अ मॉड्यूल दॅट एवरीबडी इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी will get free spectacles and free eye health checkups. The whole idea is this eye clinic is a very sentimental issue for me आणि तेका लागून हांवें हो क्लिनीक ओपन केल्लो आहा आनी आय थिंक इट इज very very dear to me and I will only improvise these kind of facilities in my constituency. तुम्ही पळयतात GNH.